मये पॉलिटेक्निक हांगासर आणि आज अचानक सरप्राईज विजीट हांगातले स्थानिक जे MLA पेमेंट शेड यांच्यानी दिवन हांगातली जी समस्या ती जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. गेली बरीच वर्सां हांगातले पॉलिटेक्निक जी आसात ती भुरगीं येता वयता त्यांच्या बद्दल तांकां डेव्हलपमेंट कितें जाय त्यांच्या बद्दल त्यांचे कडेन आनी कितें हॉस्टेल म्हणा ग्राउंड म्हणा हांगातली जी भोंवतणी जी आहा झाडां वाडलेली आहा ती कटींग करून गार्डनिंग करपाची अशी जी गजाली शोभा वाडयता आणि ह्या पॉलिटेक्निक नांव पुन्हा एकदा वयर येतले याची काळजी आणि याची त्या बद्दल म्हायती घेवपा लागून आज हांगातले स्थानिक आमदार पेमेंट शेड हे हांगासर पावले. पॉलिटेक्निक आहे म्हणजे मये पॉलिटेक्निक कितें नजरे गेले तुमचे मये मतदारसंघातल्या ह्या मये पंचायत क्षेत्रांत जी गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक हांगासर चलता ही पॉलिटेक्निक बरी आसची ह्या हेतून हांगासरली देखभाल करपाची आमची एक जबाबदारी जाता आनी त्या हेतून आमी आयज हांगासर ह्या कॅम्पसाक विजीट दिली आनी जी परिस्थिती आहा ती जाणून घेतली. तर परिस्थिती अशी आहा की जे प्रोजेक्ट प्रिंसिपलान मुवमेंट केल्या तेजेर अजून पासून काय तेणे म्हणजे सरकारान अजून ते प्रोजेक्ट चालीक लायल्ले ना. म्हणजे ही खंय तरी कमतरता आसा. ही कमतरता आहा न्हू ती आमकां आतां वायपाट करपाक जाय आनी हे प्रोजेक्ट चाली लावपाक जाय. म्हणजे हितून वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहा वा रस्तो जो आहा रस्त्याचोय दुर्दशा जाल्ली आसा. पॉलिटेक्निक जाल्या पासून ते आयज पर्यंत हे प्रोजेक्ट अजून फुडें घेवंक ना. परत तेजे रिस्क फर्निशींग करपाक लागून तेन्ना हे रस्तो जावंक जाय. सरावंडींग जे एरिया आहा हे झाडां झुडपां वाडलेली आहा ही क्लीन दवरपाक जाय. कॅम्पस बरो दवरतलो जाल्यार ही सगळी भायली झाडां अनवॉन्टेड जी बारीक बुशीस आहा ती क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. भितर आमी आतां वर्कशॉप पळयले. वर्कशॉपांनी भुरगे आहा तांकां फर्स्ट इयरचे भुरगे आहा तांकांय पळयले. काम करपाक गव्हर्मेंटान जो एक सोर्स दिल्लो आसा एक एंटरप्रेनर एक मालक जावचो अशा तरेचे शिक्षण हांगा जर घेतले भुरग्यांनी जाल्यार मालकूय भुरगे जावंक शकता हांगा. आनी आमची इच्छा आहा की भुरगे जास्तीत जास्त हे जावन म्हणजे ह्या शिक्षण घेवन भुरग्यांनी अशें शिक्षण घेवचें की जेणे करून तो आपूण स्वता मालक जातलो अशा तरेचे शिक्षण तेंच्यांनी घेवपाक जाय. आनी आयज ही गरज आसा आमकां. आयज आमच्या गोंय राज्यान कार्पेंट्री करणारे काम कारिगर ना भायरसून हाडचें पडटा आनी हे जर आमच्या भुरग्यांनी जर वेवस्थीत रित्या शिकले आमची ह्या गव्हर्मेंट कोर्साचो जर हेल्प घेवन जर शिकले जाल्यार खूब बरें जातलें. अशा तरेचें शिक्षणूय हांगासर आसा उपलब्ध. हांगासर 4 स्ट्रिमी आहा मेकॅनिकल आहा इलेक्ट्रिकल आहा इलेक्ट्रॉनिक्स आहा सिवील आहा आनी ह्या सगळ्या गोश्टींक जर हांगासर बरे तरेन जर सपोर्ट मेळटलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तसो बरो आसपाक जाय. हांगासर ग्रावंड आहा एक उपलब्ध स्पेस आहा ती तो ग्रावंड डेवलप करपाची गरज आहा. हांवें प्रिंसिपलाक मॅसेज दिल्ली आसा. आयज प्रिंसिपल उपलब्ध ना कित्याक तांकां 2 चार्ज आसले पूण दुसरे प्रोफेसर आसले आमच्या बरोबर आयज दांडगे म्हणून आनी तांकां मॅसेज दिल्ली आहा की तुमचे जे प्रोजेक्ट हांगासर तुमी रेज केल्ल्या फुडें सरकाराक मुवमेंट केल्ल्या ते म्हाज्या पर्यंत तुमी पावया. ते करून घेवपाची जबाबदारी हांव घेता. आनी जे तुमकां नवीन जे आनी कितें प्रोजेक्ट करपाचे आहा फॉर एग्जाम्पल तुमकां हॉस्टेल करपाचें आहा भुरग्यांक रावपाक लागून किंवा आनीक कितें सोयी जावपाक जाय ते सुद्दां तुमी आमच्या निदर्शनाक हाडा. इतले हाडले जाल्यार आमी ते फॉलोअप करूं शकता. अशी आयज तरेची आमची ही भेट आसली आनी ह्या भेटीन म्हाका अशें सांगपाक सोदता हांव की जे हेंच्यांनी जे प्रोजेक्ट केल्ले ते बेगींतल्या बेगीन आमचे मेरेन पावले जाल्यार आमी ते कंप्लीट करून घेवपाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.